म्हापशांत काँग्रेसीच्या सुधीर कांदोळकराच्या प्रचारान बरोच नेट धरला। कार्यकर्त्यांनी प्रचाराक बरीच गर्दी केल्ली आसा। डेक्स गोवा खातीर म्हापशेच्यान गौतम शिरोडकार। सध्या म्हापशांत आमकां बऱ्यापैकी रिस्पॉन्स आहा, लोकां भितर उमेद भरलेली आहा आनी कॅम्पेनिंगाक आमचे वोटर्स वाडात आहा। जे वोटर्स आहा ते मुद्दम म्हणून आपूण कॅम्पेनिंगान येतात। जे वाड्यार आमी वयता थंयसरल्या घरांतसून एक दोन वोटर आमच्या कडेन येता आनी कॅम्पेनिंग बऱ्यापैकी जाता। अशें करून आमी सादारणशे जवळ जवळ सगळ्या वॉर्डांनी कॅम्पेनिंग गेल्या जे म्हापशांत आख्या चडशा जाणां कडेन म्हणजे 90% कवर जाल्ले आहा। आतां थोडे एक 10% हांगा थंय उरलेले ते फाल्यांचो आनी परवाच्या दिसान आमी कवर करतले। हांव 1985 काँग्रेसीक जॉयन जालो। 85 ते 2007 पर्यंत हांव काँग्रेसीन काम करतालो। नंतर कांयशा कारणां खातीर म्हापशान NCP 2 फावटी NCPक तिकेट दिल्या कारणान काँग्रेसचे जे ओरिजिनल कार्यकर्ते आसले ते थोडेशे दुखी आसले आनी त्या खातीर काँग्रेस पक्षाक पासून ते पयस गेल्ले। पण ह्या इलेक्शनाक अशें दिसून येता की चडशे कार्यकर्ते म्हाज्या वांगडा जे आसले तितले कार्यकर्ते आतां आमी परत काँग्रेसीन आसा आनी ते फाटी सुधीराक चान्स बरो आसा आनी तो विन जावंक शकता अशें म्हाका दिसता। लोकांनी डिसायड केल्लें आसा की म्हापशांत 25 वर्सां चेंज जाय आनी चेंज करपा खातीर प्रत्येक वोटरान आयज चिंतलेलें आसा। सुधीर म्हणून लोकांनी आपले पक्षाचो सुद्दां न विचार करता। सुधीर म्हणून आयज बदला हाडपाचें आसा आनी तें हें म्हापशांत घडटलें। प्रत्येक वोटरांनी चिंतलेलें आसा की सुधीर आमकां जाय, सामान्य मनशाक पावता, सामान्य मनशाचें काम करता आनी सुधीराचें काम हें म्हापशांत घरोघरांनी पावल्लें आसा। तेन्ना सुधीराचो विजय हो निश्चित आसा। आज जवळ जवळ 20 दीस जाले आमी काँग्रेस वर्कर म्हापशेचे सगळे बरोबर भोंवतात। आमी जवळ जवळ 95% वॉर्डाचे जे वोटर आसा ते तितले कवर केल्ले आसा आनी प्रत्येक वॉर्डान आमकां असो प्रतिसाद मेळ्ळो आसा की सुधीर भाई तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। हो जो स्लोगन आसा तो दाखोवन दिता की लोक हे जे राजकारण सद्या गोंयांत चल्लां त्या राजकारणाक सारके वेटाळले आसा आनी त्या खातीर लोकांक कितें तरी एक बदल घडूंक जाय। आनी आमी ज्या ज्या घरान वयता तितूंतलो प्रत्येक घरांतलो एक दोन मनीस आमच्या बरोबर डेली जॉयन जाता। हें दाखोवन दिता की तांकां म्हापशान कितें तरी करपाक जाय, म्हापशान थोडो डेवलपमेंट करपाक जाय। म्हापशान जो डेवलपमेंट जावंक जाय आसलो तो जाल्लो ना, त्या खातीर आज सगळे एकठांय जाल्ले आसा आनी 2 दीस हो प्रचार चालू उरतलो आनी 2 दिसांक आनीकूय नंबर वाडटलो आमचो आनी आमकां दिसता की आमी ऑलरेडी लीड घेतलेली आसा। फक्त ऑफिशियल डिक्लेअर जावपाचें आसा 23 तारखेर वोटींग जाल्या नंतर कावंटींग जाल्या नंतर। थँक्यू।